भाजपाचो मंत्री निलेश काब्रालान आनीक एक बॉम्ब घातला। मनोहर पर्रीकारान बेकायदेशीर मायनिंगाचेर विधानसभेत दिल्लो अहवाल म्हटल्यार फकत एक राजकीय स्टंट आशिल्लो अशें ताणें सांगलां। सत्ताधारी काँग्रेसीक कात्रेत धरपा खातीर खेळिल्ली ती एक आशिल्ली राजकीय चाल। गोवा 365 वेल्या रणमाले कार्यावळीत पयलेच खेपे सत्ताधारी भाजपा, मायनिंग अवलंबीत आणि गोवा फाउंडेशन एकमेकांक सामकार आयिल्ले। गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाचो अध्यक्ष पुती गांवकार, भाजपाचो मंत्री निलेश काब्राल आणि गोवा फाउंडेशनाचो संचालक क्लॉड आल्वारीस मायनिंग बंद जावपाक कोण कारणीभूत हाचेर तांणी एकमेकांक दोशी धरले। ऐकात। कोणी चूक केली? ही चूक जी आसा पळय, पयलींच्या गव्हर्मेंटान सारकें करूंक ना, हो एक चूक आसा। जे शाह कमिशनाचे जे रिपोर्ट आशिल्ले ते चुकीचे आशिल्ले कॅल्क्युलेशन्स, हे आतां प्रूव्ह जाता। सो बेसिकली शाह कमिशना लागून सगळे प्रॉब्लेम जाला। रिपोर्ट रॉंग फॅक्ट्स दिले। रॉंग फॅक्ट एग्रीड 2012 जालेली मानले, 2015 जना परतून चालू केले। एका गरज नाशिल्ली वचपाक खंयचे टेक्निकलिटीचे। सो बेसिकली ही परिस्थिती क्लॉड आल्वारीस ओके क्लॉड leaseholders and the government hand in hand were responsible for the mining crisis. पुती गांवकार आणि निलेश काब्रालाच्या म्हणण्याप्रमाण शाह कमिशनाचो अहवाल चुकीच्या पुराव्यांचेर आशिल्लो। चड बेकायदेशीर मायनिंग जालेच ना, पूण तशें जाल्यार तेन्नाचो विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारान दिल्लो विधानसभेतलो अहवाल कितें आशिल्लो? पळयात काब्राल कितें म्हणटा ते। He took facts and figures, and politically everybody wants to make stunts. I'll be very frank. PSC report is a political stunt by Manor Parrikar. I didn't finish. See, political stunt म्हटलं कितें? See, it was to highlight the illegalities of the Digambar Kamath government. And it was the duty of the Digambar Kamath government to prove what PSC was given wrong based on CAG's audited questions. That was the report he placed for 3,000 crores difference. हे पुराय रणमाले पळयात टीव्हीचेर दिल्ले वेळेप्रमाण ह्या खबरा चित्रा उपरांत। तशेंच तुमच्यांनी goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर, आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर वा आमचे ॲप डावनलोड करूनय पळोवं जाता। गोवा 365 ब्युरो, पणजी।